वेचावा उपरांत तुमकां येवकार। सेझा वेदांता कंपनीच्या लीज विस्ताराक आमोणे थळाव्या सयत कम्युनितातीचो विरोध आसा। त्याच बरोबर 2011 ह्या लिजाची मुदत सोंपल्या। आमोणे कम्युनितातीक हाचो फायदो कांयच ना आनी आमोण्यान हे लिजाचे विस्तरणा नाका म्हण थळावे सांगतात। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। कुमदाद ऑफ आमोणा म्हणजे आमच्या कुमदादची जागा सेझा गोवा लिमिटेड ह्या कंपनीक 1989 सुरवातीक दिल्ली तेंची एक्टिविटीज करपाक। थोडीशी जमीन दिल्ली सुरवातीक, मागीर ती एटर्नी तशेंच एडमिनिस्ट्रेटर यांच्या मार्फत 1,92,150 स्क्वेअर मीटर सेझा गोवा कंपनीक ऑपरेट करपाक जागा कुमदाद ऑफ आमोणा हेची दिल्ली आसा लिजार 20 वर्सां। ते लीज 20 वर्साचे 2011 सोंपलें आनी आतां आजूच आमी आज मिटींग दवरलेली ठराव घेवपाक की जे एक्सपान्शन सेझा गोवा कंपनीन आतां करपाचें ठरयलां, जेका लागून 30 नोव्हेंबर 4 दिसां उपरांत जे हियरींग दवरलेलें आसा नावेले गांवांत, तेजेर आमचो स्टँड कितें आसचो। तर गांवकारांचो स्टँड असो आसा की ह्या कंपनीन हांगासर आनी एक्सपान्शन करचें न्ही। एक तर 20 वर्साचो लीज सोंपलेलो आसा आनी तो रिन्यू जावंक ना, परत तेजेर रिन्यूवल अशें कांय जावना। आनी आमचें अशें म्हणणें आसा की सद्या जी सेझा गोवा आमची जागा वापरता ती इल्लिगली वापरता आनी हे इल्लिगल कारणाक लागूनच आमची कुमदाद ऑफ आमोणा कोर्टानूय गेल्ली आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टात। म्हणजे हो मॅटर सद्या सबज्युडायज जाल्लो आसा आनी ह्याच जमनीक लागून जे एक्सपेन्शन जातलें तेजेर आमचो स्ट्रॉंग विरोध आसा की जेन्ना हें सबज्युडायज जालां तेन्ना हेजेर एक्सपान्शन करचें न्हू। तेन्ना कुमदादीक कांयच तेंचो बेनिफीट ना। दुसरें म्हटल्यार फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेन सगळे जे उपस्थित ग्रामस्थ आसले तेंच्यांनी कंपनी विरोधान एक्सपान्शनाच्या विरोधान थंयसर एक ठराव पास केला की पंचायत मेंबरांनी सगळे 7 पंचायत मेंबर थंय हजर आसले। तसोच 8वो जो स्पेशल मेंबर आसा तो सुद्धा थंय हजर आसलो आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपली सहमती दर्शवून त्या जो ठराव आसा तो पारीत करून थंयसर युनॅनिमसली म्हणटा तसो ठराव तो पास केल्लो आसा आनी तेजे लेटर सांगल्या प्रमाणे तेंच्यांनी धाडला आसतलें जे प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड आसा तेका। प्रश्न कंपनी कशी आसा, कंपनी जेन्ना तूं एम्प्लॉयमेंट मागूंक वयता तेन्ना सांगता आमच्या कडेन तसले तुमचे जे भुरगे आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून। आतां खुबशे आमचे 2-4 तरी सारकेच इंजिनियर आसा जेंच्यांनी BE केल्या, डिप्लोमा केल्या, ते अंडर कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करता। ग्रॅज्युएट कॉमर्स ग्रॅज्युएट्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर काम करता। म्हणजे कंपनी भायल्या भुरग्यांक हांगासर रिक्रूट करता आनी आमच्या भुरग्यांक करिना।